दक्षिण गोंयांत वेंचणूक ड्युटेचेर आशिल्ल्या उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेंत जाल्यार उत्तर गोंयांत ड्युटेचेर आशिल्ल्या दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचें केलां। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदारां मदीं सकाळीं बोवाळ जालो। मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जालो। पावस पडले उपरांत फुटबॉल खेळपाचो सद्याक गरमी खूब जाता। आपल्याक दिसना असल्या गरमेत कोण फुटबॉल खेळटलो कसो? बेरेस्तारा म्हापसा बाजारांत आरजीबीचो उमेदवार मनोज परब प्रचारा वेळार नाचतालो। ताका आतां मुख्यमंत्र्यान प्रत्युत्तर दिलां। दक्षिण गोंयांत कुडचडे हांगा बिरेस्तारा रातीं काँग्रेसीची भौशीक सभा जाली। दक्षिण गोंय उमेदवार बिर्यातो फर्नांडीस, गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष उमेद पाटकार, फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय, बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगस, कुंकळचो आमदार ग्युरी आलेमान हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार मायनिंग आनी हेर समस्या सुटावे करतले अशें उमेद पाटकार हांणी लोकांक सांगलें। भारतान ओडिशाच्या दर्यादेगेवेल्या जुंव्यावयल्यान सुपरसॉनिक मिसायल एसिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो ह्या पाणबुडी झूज प्रणालीची यशस्वी उड्डाण चाचणी केल्या। सकाळी 8:30 वरांच्या सुमाराक ग्राउंड मोबायल लॉन्च वयल्यान ही प्रणाली सुरू केल्ली। स्मार्ट ही एक अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आधारित हलकी टॉर्पेडो वितरण प्रणाली असून तिची डिझायन आणि विकसित संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेन केल्या। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि स्मार्टाच्या उड्डाण चाचणे खातीर DRDOची तोखणाय केली। हे प्रणालीचे उदरगतीक लागून नौदळाचे बळगे आनीक वाडटले। लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर गोंयांत 5 ते 7 मे तशेंच जुनाच्या 4 तारखेक ड्राय डे आसतलो। सांजेच्या 6 वरां साकून ते रातचे 12 मेरेन सोरो विक्रेचेर बंदी घाल्या। ह्या विशींचो आदेश दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला। संबंदीत काळात सोरो विक्री तशेंच सोऱ्याच्या येरादारीचेर बंदी आसतली। तेन्ना जर कोणूय सोऱ्याची तस्करी करतना सापडलो तर ताचेर खर कारवाय जातली।
शेतकऱ्याला राहुल गांधी आणि रायबरेली सावन लोकसभा वेंचणुकेची उमेदवारी अर्ज भरले. फाटल्या 3 खेपेवर ह्या फावट राहुल गांधी हे अमेठीतल्यान वेंचणूक लढयतले अशें दिसून आयिल्ले. मात तशें करिनासतना रायबरेलींतल्यान आतां ते वेंचणूक लढयतले अशें कळटा. भारतांतल्या विंगड वाठारांनी हीटवेवाची स्पश्ट लक्षणां पळोवपाक मेळटात. तेन्ना वाडट्या तापमानात लोक आयस्क्रीमेक चड पसंती दितात. स्विगी ह्या फूड डिलिव्हरी ॲपाच्या अहवाला प्रमाण 1 मार्च ते 15 एप्रिल 2024 ह्या 45 दिसांच्या काळात मुंबयच्या एका रहिवाशान 141 आयस्क्रीम ऑर्डर केल्ल्याचें मुखार आयलां. स्विगीचेर सांजेच्या 7 ते मध्यान राती 12 मेरेनच्या काळात सगळ्यांत चड म्हळ्यार 6.9 लाखां वयर आयस्क्रीमेच्यो ऑर्डरी आयिल्ल्यो आसात. चंद्राच्या पोलर सुवातींनी उदक बर्फाच्या स्थितीन आशिल्ल्याचो दावो भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन केला. हो अभ्यास स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटराच्या शास्त्रज्ञांनी IIT कानपूर, युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया, जेट प्रॉपल्शन लॅब आणि IIT धनबाद ह्या संशोधकांच्या मजतीन केला. ISPRS जर्नल ऑफ फोटोग्रामेट्री अँड रिमोट सेन्सिंगात उजवाडाक आयिल्ल्या अभ्यासा प्रमाण पृष्ठभागाच्या कांय मीटर सकयल बर्फाचें प्रमाण पृष्ठभागा परस 5 ते 8 पटींनी चड आसा अशें इस्रोन सांगलें. वाडट्या गरमेक लागून कातीचो कॅन्सर तशेंच मोतीबिंदू जावपाचो धोको मनशांत वाडटा. मात एंटार्क्टिकेंतल्या जनावरांचेर लेगीत अशी परिस्थिती उप्रासूं येता काय असो दुबाव आतां व्यक्त जावपाक लागला. एंटार्क्टिकेंतल्या सील तशेंच पेंग्विनाक सुर्याच्या खर किरणांक लागून सनबर्न जावन कॅन्सर जावपाची भिरांत न्हयकारूं येना. फाटफुडें नागव्या कोमुनिदाद जाग्यावेल्या व्हाळार अतिक्रमण करून केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची पंचायतीन पळोवणी केली. कळंगुटे मतदारसंघ मंच हे संघटनेच्या कागाळीच्या आदारार पंचायतीन ह्या बांदकामादाराक काम बंद करपाचे आदेश दिले. बिरेस्तारात 2 तारखेक सकाळी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार आणि कर्मचाऱ्यांनी या सर्वे क्रमांक 135/24 बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली आणि सर्वे केलो. ह्या वेळार मुखेल व्हाळाचेर अतिक्रमण करून बांदकाम केल्ल्याचें दिसून आयलें.
फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तकीन सुरू जातलो अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां. 4 जुना उपरांत देशांत काँग्रेस धुंडो यात्रा सुरू जातली. हातूंत राहुल आनी प्रियंका ही कुशीकूच उरली. आतां काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचोच बळी वतलो असोय थोमणो अमित शाह हांणी काँग्रेसीक मारला. तशेंच गोंयचो भुरग्यान भुरगो काश्मीरा खातीर बलिदान दिवपाक तयार आसा अशें अमित शाहांचें म्हणणें. देशांतलो भाजपाच मतदार भाजपाक मतदान करपाक निर्शेला. ताका लागूनच देशभरांत मतदानाचो टक्को देंवता. हे फावट न्यूट्रल मतदार मतदान करतले अशें विधान काँग्रेसीचे वरिश्ठ राष्ट्रीय फुडारी शशी थरूर हांणी केलां. लीड दियात आनी तिकेट मेळ्ळ्यात म्हणून एका दिसांत छापून आयिल्ले बातमेत तथ्य ना म्हणपाचें विधान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केलां. विधानसभेच्यो तिकेटी थारावपाचो अधिकार प्रदेश अध्यक्षांक आसना अशें तानावडेन सांगलें. फाटल्या म्हयन्यांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आडखळ जाता म्हणून सांतिनेज वाठारांतले 200 वर्सां पयलींचें झाड कापिल्लें आनी तें झाड कांपाला वेल्या फुटबॉल स्टेडियमांत रिलोकेट केल्लें. त्या वडाच्या झाडाक आतां म्हयन्या उपरांत नवी पालवी फुटल्या. ताका ल्हान ल्हान पाळां येवपाक लागल्यात. ह्या झाडाक दिसांतल्यान 5 वेळा उदक घालतात. हें झाड परतून जितें जातलें म्हणून झाडाक उदक घालपी कामगारांन सांगलें. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात 6व्या तुकडींतल्या 261 होमगार्डांचो दीक्षांत सुवाळो जालो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालकान तांचें अभिनंदन केलें. हातूंत 173 दादले जाल्यार एकूण 90 बायलां होमगार्डांचो समावेश आसा. ह्या सुवाळ्याक पुलीस खात्याचे अधिकारी आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले.
गोयचे जनतेक मोदीचे गॅरंटीची गरज ना. गोयचे जनतेचे प्रश्न सोडोवपी गॅरंटीचो खासदार जाय अशें म्हणत उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेसीन भाजपाक उजरायलो. सेगीत 5 फावटी वेंचून येवपी सध्याचे भाजपाचे खासदार जनतेचे प्रश्न सोडोवपाक अपेशी थारिल्ल्यान लोकां मदीं तांचे विशीं तिडक आसा. ताका लागून हे फावट काँग्रेसीच्या उमेदवारांक वेंचून येवपाची संद आसा असो विश्वासूय काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उक्तायला. नीट परीक्षे खातीर फोंड्या केंद्राच्या कुंकळ्ळेच्या NITच्या नव्या इमारतीत स्थलांतर केला. नीटाची परीक्षा आयतारा 5 मे दिसा कुंकळ्ळे जातली. गोंयांतल्या 5 ते 6 केंद्रांनी ही परीक्षा जातली. फक्त फोंडेचे केंद्र बदलले तेन्ना परीक्षा दिवपाक येवपी विद्यार्थ्यांनी फोंडे वचचे न्हय अशें आवाहन NITचे संचालक ओम प्रकाश जयस्वाल हांणी केलें. वाळपय नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतींची लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय. इमारतीत वेगवेगळी कार्यालयां आनी दुकानां आशिल्ल्यान कितल्याशाच ज्येष्ठ नागरिकांक सपना सोडून येवचें पडटा. देखून पालिकेन बेगोबेग लिफ्ट दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. पर्यटन खातें गोंय राज्याक देशांतलें उत्कृश्ट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर पावलां मारता. ह्याच प्रयत्नाचो एक भाग म्हणून गोंय पर्यटन खातें 7 मे साकून जयपूर जातल्या ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल बाजारांत सहभागी जावपाचें आसा. ह्या इव्हेंटांत पयल्या दिसा खासा डेस्टिनेशन वेडिंग भर दिवपी वेड इन इंडिया एक्सपो जातलो. हातूंतल्यान गोंयांक भारतांतलें एक सगळ्यांत लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून फुडें हाडपाक आमकां संदी मेळटली अशें पर्यटन संचालक सुनील अचिपका हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. परवरे संजय स्कुलाच्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांचो निकाल अंदू वर्सा 100% लागला. संजय स्कुलांच्या 3 केंद्रांनी मेळून 32 विद्यार्थी 12वेच्या परीक्षेक बशिल्ले. 32तले सगळे विद्यार्थी अंदू वर्सा उत्तीर्ण जाल्यात. हाचे श्रेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांक आनी पालकांक वता. मुक्तदीर मोइनुद्दीन हो विद्यार्थी जाल्यार 86% गुण घेवन संजय संकुलांत पयलो आयला. असोच दर वर्सा संजय स्कुलाचो निकाल 100%च लागतलो अशें संजय स्कुलाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलें.
जेवण खाण धान्याच्या बाबतीत भारत देश सदांच मुखार आसा. गंवासयत तांदळाचें उत्पादन देशांत व्हडा प्रमाणात घेतात, तशेंच देशांतल्यान व्हडा प्रमाणात तांदळाची निर्यातूय जाता. मजगतीं बासमती तांदळाच्या निर्यातीत भारत आघाडीचेर आसा. 2023-24 ह्या आर्थीक वर्सा भारतान व्हडा प्रमाणात बासमती तांदळाची निर्यात केल्या. वर्सभरांतल्या निर्यातींतल्यान भारतान 48,389 कोटी रुपया जोडल्यात. पाकिस्तानाच्या अडखळे उपरांतूय व्हडा प्रमाणात तांदळाची निर्यात करता. मजगतीं सौदी अरेबिया हो भारताचो सगळ्यांत व्हड बासमती तांदळाचो आयातदार देश जाला. हांगा भारतान अंदू 10.98 लाख मेट्रीक टन बासमती तांदूळ विकून 10,391 कोटी रुपया जोडले. 2023 ते मार्च 2024 मेरेन भारतान संवसारांतले 100 परस चड देशांनी 52,42,511 मेट्रीक टन बासमती तांदूळ निर्यात केल्यात. इतले बासमती तांदूळ केन्नाच निर्यात जावंक नाशिल्ले. पयलेच फावट इतल्या व्हड तांदळांची निर्यात जाल्या. पोटात एसिडिटीच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण जायत जाल्यार एसिडिटी, अपचन, तोंडाक रूच नासप अशी लक्षणां जाणवतात. हाका आमच्या जिणेशैलींतले बदलाक कारणीभूत थाराव येतात. वाडपी ताण, जेवणा खाणात जाल्ले म्हत्वाचे बदल ही लेगीत कारणां न्हयकार वयनात. तेन्ना अशा वेळार एलोवेराचो रोस किंवा पुदिना, आले सारकिल्ले पदार्थ गुणकारी थारतात. JACC आशियाच्या संशोधन अहवालाप्रमाण डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्या दुयेंसाचो धोको 1.39% आनी बायलांक 1.64% आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय तर दादल्यां परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस आनी अट्रियल फायब्रिलेशनाच्या धोकोय चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता. WHOच्या अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचो त्रास सोंसतात. दादल्यां परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता. दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात. भारतातूय ही समस्या नेटान वाडत आसा. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलते जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटा. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, असली तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारून येतात. आयच्या काळात ChatGPTच्या वापरांत वाड जावपाक लागल्या, मात तंत्रज्ञानाचे हे बदल घातक थारू येतात. कारण ChatGPT जरी खूब फायदेशीर आसलो तरी हे माध्यमांतल्यान तुमची वैयक्तीक म्हायती चोरयेक वचना मू असो प्रश्न उप्रासता. मात जे लोक ChatGPT वापरतात तांच्या बाबतींत आतां डेटा गुप्ततेचो हुस्को वाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वैयक्तीक म्हायतीचो गैरवापर जावपाची शक्यताय परगटायल्या. देखून तंत्रज्ञानाच्या मळा वयल्या ह्या नव्या प्रयोगाचो वापर करतना सादूरताय बाळगुची.